Welcome to Garden of Glory. In this sacred moment, we open 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 16, where Paul reveals how true wisdom comes, not through eloquence, but through the Spirit. The Spirit searches the depths of God, and it is that same Spirit who lives in us. Let your soul lean in. कोरिंथकारांक पयलें पत्र वेसवर 2 वळी 1 ते 16. भावां भयणीनो, तुमचे मदें हांव आयलो तेन्ना देवान उक्तो केल्लो गूट हांवें तुमकां परगोट केलो. पूण सुंदर भाशेचो परजोळ फांकोवन ओ म्हजीच उंच जाणवाय दाखोवन तो हांवें परगोटूंक ना. तुमचे मदें आयलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय सगळी दुसरी ओळख कुशीन दवरूंक हांवें थारायलें. हांव तुमचे मदें आसलो तेन्ना म्हजी ओस्कोताय ओळखून आनी बरोच भियोन आनी कांपून आसलो. मनशांचे जाणवायेच्या उतरांनी तुमकां जोडून घेवंक न्हय, पूण फकत आत्म्याचे शक्तीन तुमकां खात्री दिवंक हांव उलयलां आनी म्हजो निरोप हांवें परगोटला. म्हणटोच तुमचो भावार्थ मनशांचे जाणवायेचे बुनयादीर न्हय, पूण देवाचे शक्तीचेर बांदलेलो आसा. संपूर्णायेक पावलोल्या मनशांक आमी जाणवाये विशीं उलोयना. ही जाणवाय ह्या युगाची न्हय, ओ नाटाक जावंक वेतोल्या ह्या युगाच्या परदानांची न्हय, पूण आमी परगोट करता ती जाणवाय देवाची गुडार्थ जाणवाय, ती लिपोवन दवरलेली जाणवाय. ती देवान काळा युगा आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायल्ली. ह्या युगाच्या एका परदानांक पर्यान ती कोळीत जावंक ना, कित्याक ती तांकां कोळीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्याक ते खुर्सार मारचे नासले. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उदेशी उगडाप्यो केल्यात. कित्याक म्हळ्यार आत्मो सोकटाचो देवाचो पर्यान ठाव घेता. एका मनशा भितर आसा तें कोण मनीस वळखता? फकत त्याच मनशा भितर आसा तो ताचो आत्मो. तशेंच देवाच्यो कल्पना कोण वळखूंक शकता? फकत देवाचो आत्मो. तर देवान आमकां दिल्यांत ती देणी वळखूंक देवा थावन येता तो आत्मो आमी घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशांचे जाणवयेन शिकयल्ल्या उतरांनी न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयल्ल्या उतरांनी ह्याच देण्या विशीं आमी उलोयता. आत्मो घेतला तांकां आत्म्यानूच शिकयल्ल्या उतरांनी ह्या देण्याचो अर्थ सांगता. ज्या मनशांक आत्मो मेळूंक ना, ती देवाच्या आत्म्यांतावन येता तें घेनात. हें तांकां एक पिशेपण आनी ती तें वळखूंक शकनात, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ह्यो वस्तू तपासून काडूंक जाता. पूण ज्या मनशांक आत्मो मेळ्ळा तांच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ तपासून थारावंक जाता. पूण ह्या मनशांचो अर्थ कोणाच्यानूच थारावंक जायना, कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्पराचें मन कोणे तरी वळखून काडलां. कोणाच्यान ताका भूत दिवंक जायत
आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मोन मेळ्ळां. Paul didn't rely on impressive words, but on the power of God. The wisdom of this world cannot grasp the things of God because they are spiritually discerned. We have received Spirit who is from God, so we might understand what He has freely given us. The mind of the world rejects the cross, but we have the mind of Christ. This is not pride, it is grace, a holy mystery made known through the Spirit. Let us pray. Holy Spirit, thank you for revealing what no eye has seen, what no ear has heard, what no heart has imagined. The things God has prepared for those who love Him. Help us walk not in human wisdom, but in divine discernment. May we live each day with the mind of Christ. In Jesus' powerful name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.